Headlines brought to you by Panchamrita. विजय मरीन जाल्ल्या स्फोटात आता मेरेन 5 जाण सोंपले, दोग अजून क्रिटिकल वर्क प्लेस सील. पुणेच्या 2 कंपनीन FD-RD स्किमीच्या नावान गोयच्या इन्व्हेस्टरांक घाली सुमार 7 कोटीची टोपी. दोनाय कंपनी आड EOCची FIR. सरकारी नोकरी मेळपा खातीर कोंकणी पेपर पास जावप महत्वाचे. फक्त 15 वर्सांचो राबितो आसूंक जावचे ना. मुख्यमंत्र्याची रोजगार पत्रां दिवपाचे सुवाळ्याक घोषणा. लिजा भायलो नोंदणी नाशिल्ल्यो मायनिंग डंप सरकाराच्या इन्व्हेंटरींत. भलायकी खात्यांतले वेकंट पोस्ट भरतात. सगळे कॉन्ट्रॅक्टी पद्दतीन मंत्रिमंडळाचो निर्णय. महादेव सभागर समितीची म्हयन्यांनी बसका. कळसा बंडरा नाल्याच्या एकठांय पळोवणेक सर्वोच्च न्यायालयाकडेन गोंय करतले मागणीन बसकेन थारले. होंडा मोटारीक उजो घालपाच्या प्रकरणात मेरिटान चौकशी. आरोप्याक करतले चार्जशीट. म्हापशा दरोड्याचे क्लू मेळ्ळे. DGPची माहिती. कोलवा सेंट्रल जेलींत दोगा कैद्यांच्या पंगडा मदीं पेटले. कैदी मोहम्मद रेहानाक 8 जाणांनी बोरोस बडयलो म्हूण आरोप. आणि मिडियान जगजाहीर केल्ले उपरांत 519तले 300 पुलीस 24 वरां भितर नव्या जाग्यार रुजू. सुत्रांकडच्यान माहिती. उरिल्ल्यांच्या हातांत केसी बेगोबेग बदली.